आयटी उद्योग वाढचे म्हणून गोयान स्टार्टअप सेंटर सुरू करूंक सरकारान सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कडेन 2 MOU साइन केले। दोनापावला आयटी पार्क करूंकय सरकारान MOU केला। सरकारान STPI दोनापावला स्टार्टअपा खातीर 14,000 चौखंड मीटर सुवात ट्रान्सफर केल्या। ही सुवात इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवाची, मात ITG बोर्डाची मंजुरी नासतनाच हो निर्णय झाला। ITG गोवाची निमाणी बसका 6 जुलै 2019 जाल्ली, तेन्ना रोहन खंवटे अध्यक्ष आशिल्लो। उपरांत ITGचो नवो अध्यक्ष आमदार निळकंठ हळर्णकार जालो, मात बोर्ड नेमलो ना। जुलया उपरांत बोर्ड ना आनी बोर्डाची बसकाय जाल्ली ना। प्रकार कितें काय म्हूण विचारूंक प्रुडंटान ITG गोवाचो चेअरमॅन निळकंठ हळर्णकाराक गाठलो। तो म्हणटा कबलाती विशीं ताका ITGन कांयच कळोंक ना। ऑगस्टान जाला मरे, ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट जांगना, सो बोर्ड मिटींग जांगना। बोर्ड अजून कॉन्स्टिट्यूट जांगना ना, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट जांगना। तो वायब्रंट गोवा जाला पळय, तितून ITGचो कितें भाग आहा DOTचो म्हाका काय खबर ना। देयर इज नो आयडिया, म्हाका सांगूंकूय ना कितें हे ना तेजे। सो आय वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दॅट हे। ओके, सो MOU साइन केला कितें तेवूय आय गॉट नो आयडिया। MOU बीन ते कितें व्हॅलिड काय इनव्हॅलिड ते कशें कितें? नो, आता ते पळय कायदेशीर सपोज कर जमीन न्हू ती गव्हर्नमेंटाची, गव्हर्नमेंटाची जमीन म्हणटकूच ते कायदेशीर सगळे सपोज कर आसपाक जाय। आता तेंच्यांनी कशें करून दिला हे ते सगळे फायल पळयल्यारूच कळटलें। आमी ITGचो आदलो अध्यक्ष रोहन खंवटेक गाठलो। तो म्हणटा जमीन ट्रान्सफर करूंक ITG बोर्डाची मान्यताय गरजेची, नाजाल्यार कबलातीच्या वैधतेचो प्रश्न उप्रासता। बोर्ड मिटींग म्हजी म्हाका लास्ट जाल्ली आतापर्यंत। टू माय इन्फॉर्मेशन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट जावना अजून पर्यंत, चेअरमॅन आसा आनी ताजे खातीर बोर्ड मिटींग जावूंकच ना। तातूंत बोर्ड मिटींग जेन्ना जायना, प्रश्न पडटा की वायब्रंट गोवाक हाव द डिपार्टमेंट ऑफ IT or ITG has signed a MOU, who has validated the document, who has vetted the document, who has given the approval of giving 34,000 square meters of land to STPI. I am not against people getting benefits out of it, in the sense of youth getting the right things. आणि खंयची गजाल करता आसतना बोर्ड अप्रुवल समजना, लिगल वेटिंग समजना जाल्यार दॅट इज नो लोकल स्टँडिंग फॉर दॅट पर्टिक्युलर थिंग। आणि वो एग्रीमेंट तुम्ही ऑलरेडी एक्झिक्यूट केला थ्रू अ फोरम विच वॉज अ प्रायव्हेट ट्रस्ट लाईक वायब्रंट गोवा। सो वॉट इज गव्हर्नमेंट ट्रायंग टू शो, वॉट गव्हर्नमेंट इज डुईंग in that confusion mode, whether it is Madai, whether it is IT or any other things? I think we are just making mistakes by the day. We are going to give a very wrong impression for the people who have signed these MOUs. समज वो फाल्यां MOU फुडें सुद्दां व्हरपा जाय जाल्यार बोर्ड अप्रुवल जाय, आनी बोर्ड पयलो कॉन्स्टिट्यूट जावपा जाय, आनी तातूंत लिगल वेटिंग जाय। पूण तुमी सगळें दिवन जातकर पोस्ट फॅक्टो समज करता, दॅट मिन्स गव्हर्नमेंट हॅज ऑलरेडी डिसायडेड वॉट दे वॉन्ट टू डू, अँड दिस इज ऑल नेम सिक्स। सो चेअरमॅनान फक्त ऑटोग्राफ सायन मारून दिवपाची, वेदर ही लायक्स इट ऑर नो। एकंदर सावंत सरकाराचो कारभार पळयल्यार ही अवैध गजालूय ITGचो बोर्ड ह्या फुडें नेमून उपरांत जमीन हस्तांतराचो थाराव घेवन सरकारान एक्स पोस्ट फॅक्टो वैध थारावपाची। सरकाराचो कारभारूय एक्स पोस्ट फॅक्टो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।